आहे ते बघा त्याला भरमान ना किती केलं वर केलं रिगार्डिंग आता प्रोजेक्ट चालू कशाला त्याच्या खातीर मेन कितें जालें आमी जेन्ना स्टार्टींग 23 नोव्हेंबर 2020 ते रिपोर्टर ते कमिशनाची गरज ना पळय आमच्या डीओपीन आयज म्हणा पण डीओपीन आमकां कितें सांगलां पंचायतीन जाय जाल्यार रिकॉर्डिंग करूं शकता पण आमचे सिटी मॅडमीन सांगलां सो इन रायटींग म्हणजे पळय हे सगळे मॅडम पंचायतीनूच आहा ऑलरेडी आतां जेन्ना 27 नोव्हेंबर 2021 ग्रामसभा जाली आमी प्रपोजल घातलेलो ग्रामसभेक की मेगा प्रोजेक्टांचें कमिशन बंद करपाचें दुसरो जाल्यार सीज करपाचें चालू आहा तें आनी ती रेजोल्युशनां सगळीं पास जाली सगळीं रेजोल्युशनां पास करून घेतली आमी रिगार्डिंग आनी हे लायसन्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स आनी मल्टिपल ट्रेनिंग युनिट्स आनी कॉम्प्लेक्स बिल्डींग सगळो घातलो पास करून घेतले आमी मागीर त्या फाटल्यान उदकाचो घातलो मागीर तितून घातलेलें कितें आमी 24 वरां उदीक लायट आमचो रस्तो आनी गार्बेज आमची जे ट्रीट जायना ते मागीर कमिशनाक दिवं नाका सीज करा मागीर त्या फाटल्यान तेणी हे घातलेलो जो मेगा प्रोजेक्ट्सांक आनी कमिशन दिवं नाका सो हे जालें आसतना मागीर कमिशन हे घेतले पळय तेन्ना ही फक्त हेका गेल्या डिपार्टमेंटान पंचायती थ्रू मागीर तेच्या फाटल्यान आमी जेन्ना RTI मागली की 12/7 मागलेली 2023 कोणाक एनओसी दिले आनी जाल्यार हांगासर आमकां 2 नांव मेळ्ळी 23/3/2022 दिले आफ्टर रेजोल्युशन आनी हे 2/3/2022 आफ्टर रेजोल्युशन म्हणजे जेन्ना रेजोल्युशन घेतले त्या फाटल्यान कमिशनां दिली मागीर तेच्या फाटल्यान ते जर आयकना म्हणून आमी कितें केलें शिवोली मोगेन मेगा प्रोजेक्ट कॅम्पेना अंडर आमी 490 सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्यो आनी पंचायतीक सबमीट केल्यो आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटांक केल्यो सिनियर टावन प्लॅनराक केल्या मागीर डेप्युटी टावन प्लॅनर मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक केल्या मागीर BDO केले सगळे डिपार्टमेंटांक केली आमी फक्त आमकां तेन्ना येयले BDOचे मेमोरेंडम येयलो आनी हेजो येयलो डेप्युटी टावन प्लॅनराचो सो आनी आमकां आनी कांय येवंक ना हेच्या फुडें की तुमी कितें करतले ते आनी जेन्ना सरपंचाक काल सांगलें सरपंचाचे काल स्टेटमेंटाक जे स्क्रिनान दिले तेन्ना तुमी हें आनी रेजोल्युशन घेया आतां हे रेजोल्युशन वॅलीड आहा काय ना हें तुमी सांगात आमकां हे रेजोल्युशन आमी घेतलेलें मग तुम्ही आता पळय तुमी आतां फाटले दोन हेका कमिशनान कितें केलें तुमी हाडलें कितें तुमी होल्डार दिलें तांकां म्हटलें तुमी रिजेक्ट रिमार्क मारूंक ना तांकां जे दोनूय येयल्या पळय तो 94/1 आनी तो झेरिकोल्डा प्रोजेक्ट केलो ताका होल्डार दिले मग तांकां रिजेक्ट म्हणून तुमी हे मारूंक ना रिमार्क मारूंक ना ताका हे रेजोल्युशन ती गांवान रेजोल्युशन हे घेतला मागीर तेच्या फाटल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन केल्या जी टोपोग्राफी कितें आहा दोंगर थंयसर आहा थंयसर झाडां कापतली थंयसर सकयल शेत आहा सायडीन स्प्रींग आहा हे तुमी कांय घालूंकूच ना तितून रिमार्क मारूंकूच ना जाल्यार ते कशें हे जातले उरतले ते म्हणटा मागीर कितें जातले ती कशीच जाता तो अपील करतलो एका BDOक आनी BDOकसून तो कमिशन घेतलो सो हितून कितले मेरेन हे जातले अशें प्रोटेस्ट करपाचें सरपंचान ते प्रोटेस्ट करपाचें अशें सरपंचाक आमी कॉल केलो सरपंच आनी आमची ऑलरेडी आमी पंचायतीन येवपाचें जाल्ली सो सरपंचान सांगला आनी सो आतां कशें आहा ती सांगता आमकां लिगल गायडन्स कोण ना आमकां हांव तें ती सांग आतां तुमीच लिगल गायडन्स तेंचे पंचायतीन आसा म्हणजे तुमी न्हू तुमी तांकां सांगपाक जाय की कशें कितें आहा तें सरपंच सो मात तुमी आतां गव्हर्मेंट ऑफिशियल तुमी गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंट करता कित्याक ती 5 वर्सां आसतली 5 वर्सां भायर ती मागीर ती जरी चिकून येयली जर ती आसतली मात तुमी हांगाच आसतले रिटायरमेंट मेरेन तुमी हांगाच आसतले तशें न्हू ट्रान्सफर आसतलो नाल्यार हे आसतले मात तुमी सेक्रेटरी म्हणून आसतले जाल्यार प्रमोशन जातलें तुमचें सो अशें ना की रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुमी न्हू हांगा कित्याक आतां फाटल्या टायमाक ते सरपंचान कितें केलां पळय तेका आमी आतां रिस्पॉन्सिबल करून कांयच फायदा ना कित्याक तो म्हणटलो आपूण पडलो आपणाक लोकांक नाका म्हणून आपणाक उडयलो
हय मग तुमच्या अंडर आता हे सगळे रेजोल्युशन इथून का न्हू तेंका नासता न्हू ती मग तुम्ही तुमचा रिपोर्ट घेऊ नका आता काल सरपंचाक खंय सांगले की 6 मीटर रोड ना तुम्ही टेप लावन मेजा थंय 4 मीटर रोड आहा आता तो 4 मीटर रोड आहा जाल्यार हांगासर तो भायलो रोड आमचो तो सगळ्यांकून जो रूल आहा पळय तो रोड आणि जे आमचे हे रोड आहा इंटरनल रोड आहा पळय ते तेच्याकून ल्हान आहा सो हांगा आमी 6 मीटर रोड ना म्हणून कंप्लेन घातली तेन्ना 6 मीटर रोड ना म्हणून कंप्लेन घातली तेन्ना हे लेटर येता सो तुम्ही तुमचो ग्राउंड रिपोर्ट दिवपाक जाय न्हू हय ते सांगता म्हणजे त्यांच्या हितून रोड आसा म्हणून तो ऑलरेडी हे कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा पळय हे कन्स्ट्रक्शन लायसन आतां दितात तांकां हेजेर क्लॉज आसता सगळे हेजेर क्लॉज आहा आणि तितून आतां तेंच्यांनी जे मेन्शन केला पळय ते सारकें आहा म्हणटात जर हितून जर क्लॉजान जर तो पटना ते आता ते कवर घालपाक जाय ते पत्रे बित्रे ते मारता पत्रे मारपाक एक्सपर्ट ते मात जेन्ना रोड्साचो बीन आसता कित्याक तेंच्यांनी ते सबमीट केला ते आपणाचे सबमीट करता मात हितून कितें म्हणटा इफ फॉलोइंग एनी पॉयंट्स आर नॉट हे फॉलो देन ते लायसन्स कॅन बी कॅन रिवोक जाल्यार ते कित्याक ते जायना मागीर आतां कित्याक रोड ते म्हणटा आपूण बसतान दिता आतां कितें रिजनल प्लॅन जर पयलो तर तेजेर 15 मीटर हे रोड 10 मीटर एक्चुअली ना न्हू सो ते रिजनल प्लॅनाच्या प्रमाणे घालता बॉडी मिटिंग उलोवपाक आमकां रायट ना न्हू परमिशन घे मिटींग जाता आयकॉल केल्लो सरपंच मागीर आपूण हाडची ना आमचे जे भुरग्यांले सांगलेले ऑलरेडी आम्ही एक मॅडम ते 23 जे बॉम्बे येता पळय 94 बार त्याचे आम्ही ऐकलं तुम्ही होल्ड घेतले परमिशन आणि मागीर तुम्ही दिल्या न्हू एक रिटर्न रिपोर्ट हे दिला सो तुम्ही पळय परमिशन दिला पळय ते ऑन वॉट बेस तुम्ही तुमचो फॉलोअप कितें केलो आमी जे आतां 400 घरांचे सिग्नेचर मारून घेतलेले आमकां मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून आमच्या गांवांत गार्बेज इश्यू आहा उदकाचो इश्यू आहा लायटीचो इश्यू आहा हे सॉल्व जायना उदक आमकां तर एवरी टायम प्रॉब्लम राती पासून चालूच लायटी वतात आहा सो तुमी हेचे फॉलोअप कितें करून तांकां दिल्या ऑर्डर मात तुम्ही तेंच्यांनी वयरसून दिले तेंच्यांनी मात तुमचे कडल्यान वचोंक जाय न्हू बाबा आमच्या विलेजर्सान हे रेजोल्युशन पास करून घेतला मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून गार्बेज प्रॉब्लम आसा दिसता लायटीचो प्रॉब्लम दिसता उदकाचो प्रॉब्लम दिसता बाय रिटर्न कित्याक तुम्ही तुमच्या पंचायतीचो फॉलोअप वयर कितें धाडलात लेटरान तुम्ही बरयलो आसा कितें तुम्ही तुमचं मॅडम रिमार्क मारलो सगळे रिमार्क म्हणजे फॉलोअप तुम्ही कितें केला तांकां दाखोवपाक शकता मॅडम आता 30 डेज पळय 30 डेजाचो वयरसून जेन्ना हे येता पळय तुमी मुद्दम 30 डेज रावता तांकां चान्स दितात तुमी फुडें हे करपाक तुम्ही तुमचं मॅडम सांगाता म्हाका रिमार्क चान्स रावता लायसन दिवल्याक गेले न्हू जाल्यार त्यान पयलीं इश्यू जातल्याक लायसन तुम्ही मॅडम गांवचे सगळे चिंतून पंचायतीन आणि प्लस हांवें तेंका एडवायस केलो की म्हाका डॉक्युमेंट सारके ना लायसन दिवप ना म्हाका इम्पॉर्टंट कितें आसा डॉक्युमेंट सारके ना लायसन दिवंक शकना सो तो जर अपिलाक गेलो आनी सर म्हाका बिल्डींग ऑर्डर केली तेणी 7 डेज केलो परमिशन दिला आय एम गव्हर्नमेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो मॅडम तुम्ही मॅडम तुम्ही सांगता रिमार्क कितें मारलो तुम्ही आणि तुम्ही जेन्ना डॉक्युमेंट ना म्हणून मारले जाल्यार व्हिडिओ कडेन गेलो आनी डॉक्युमेंट पावले तेजे एक्चुअली मॅडम तुमचे कडल्यान हे जावपाक जाय तुमकां डॉक्युमेंट येवंक ना डॉक्युमेंट येवंक ना तुमकां एक्चुअली आमच्या हिसपान तुमचे कडल्यान रिप्लाय वचूंक धाडलो की ही 400 घरांची सिग्नेचर मारून आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमचे गार्बेज मॅडम ते आता पळय हय आनी कितें आहा ही फक्त लेटरां गेले पळय
पळय तेच्या फाटल्यान मागीर आनी ग्रामसभा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपय म्हणून सांगले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येवकूच नाका डिस्कशनाक मग ते आता ते सरपंचाचे आनी पंचायत बॉडीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां आपोवपाचें हांगा काम करपाचें तो चांगला आहे मिशन गॅस